मडगाव कुंकळ्ळी महामार्ग रुंदीकरणा खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी 747 कोटी मंजूर केल्यात। मात महामार्ग रुंदीकरणा विशीं चिंचोणेच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। महामार्गाक तेकून घरां आशिल्ल्यान रुंदीकरण केले जाल्यार आमकां त्रास जातले अशें लोकांचें म्हणणें। ताका लागून रुंदीकरण वा उड्डाण पूल करचे परस सरकारान बायपास रस्तो करचो। आमी कम्युनिटीची NOC दिवपाक तयार आसात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या बायपासा खातीर उतर दिल्ले। ताका लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बायपासाचो विचार करचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। सोमारा चिंचोणे वाठारांतल्या थळाव्यांनी दांडोवाडा वाठारांत एकठांय येवन ही भूमिका घेतली। आता हायवे जाता मेन वाडयतात आणि प्लस एलिवेटेड येता ब्रिज येता सारखे जंक्शनाचेर, सो त्या ब्रिजान सारखे आमची विलेज ही सारकी डिवायड जाता आणि फाल्यां आमचे भुरगे बाळांक जे आता आसा तांकां फाल्यां स्कुलाक वचपाक हाका ताका सगळ्या कारणांक सामके खूब व्हडले प्रॉब्लेम जावपाचे आसात सगळ्या दृश्टीन पळयल्यार। आता तांणी आता तांकां विचार करचो पडटा की आता कितें करपाचें, आता हांगा रावपाचें का कितें करपाचें, खंय वचपाचें। आणि आता हे जर तांचे जायना जाल्यार तुमी गोंयच्या पॉप्युलेशनाकूच तुमी त्रास दितात। तुमी हे जे रोड आता हे जे ब्रिज बी करतात दॅट इज फॉर द कॉर्पोरेट ट्रक्स व्हेकल्स हे ते डायरेक्ट तुमकां ट्रॅफिक बेगीन हे जावची म्हणून एअरपोर्ट मोवपाक केला तो ताका लागून हे करून। पूण तुमी गोंयचे जे लोक आसात मेन तांकां तुमी दुखायतात, तांचे तुमी हे हित पळयनात कितें तें की डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी हातून मातशें लक्ष घालून तांच्या हातान आसा सध्या PWDचे हे, आणि तांणी आमकां सांगिल्ले कडेन आसा की जर तुम्ही कम्युनिदादाची जर तुम्ही NOC हाडली जाल्यार आपूण तातून लक्ष घालपाक शकता म्हणून। ती आमी फाल्यां कम्युनिदादी कडेन वतले आणि तांणी आमकां सांगला की आमी दिता म्हणून। तेन्ना जर आमी फाल्यां तांकां व्हरून दिली जाल्यार तांणी आमकां फेवरेबल आमकां मातशें कितें करचें। आता रोड एक्सपान्शन जातलो एज अ पार्ट ऑफ हायवे एक्सपान्शन, आणि तांणी हांगा ब्रिज प्रपोज केल्लो आसा, हायवे प्रपोज केल्लो आसा। पूण आमचे आता एक हो इशू जो आसा हो नवीन इशू ना, हो 10 वर्सां जाली आमी पयलींच्यान हो हायलायट करत आयिल्ले आसा। 1990s हो ऑलरेडी सिंगल लेनाचो 2 लेन एक्सपांड जाल्लो, तेन्ना ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आमची घरां एक्वायर केल्ली। खूब लोकांक हांगच्या सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा तेन्ना तांची घरां अर्द मोडिल्ली, घरां एक्वायर केल्ली, लँड एक्वायर जावन थंय। आनी आतां अशें जाल्लें आसा की ट्रॅफिक सामकी आमच्या दारांतल्यान वता ऑलरेडी, कळ्ळें। आनी आतां जर हो एक्सपांड जालो, होच रोड जर परत एक्सपांड जालो जाल्यार परत आमचे जागे वतले आणि एकदम आमच्या घरान सामकी ट्रॅफिक येतली। आणि हांगा खूब सेफ्टी इश्यूज आसात। आमकां भंय पडटा की केन्ना ट्रक म्हज्या घरान भितर सरतलो म्हणून। आणि आता जर हायवे जर केलो जाल्यार अशें जातलें की एकदम आमच्या घराच्या सामके लागीं वतले, प्लस सायडीन तांकां सर्वीस लेन्स लागतल्यो। सो आमचे जी आसा हांगा जे लोक रावतात पळय तांकां आनी त्रास जातलो। तुमी हांगा पळयता की कितले लागीं हायवेच्या सायडीन आसा। दुसरे वटेन 4 पदरी हायवे उड्डाण पुलाचे काम मंजूर केल्यान मंगळारा कुंकळ्ळी पाजरखोणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या। तशेंच आमदार युरी आलेमाव आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे आभार मानल्यात। पळयात। सांगूंक म्हळ्यार आयज आमकां सगळे गांवच्या लोकांक चड खुशालकाय भोगूंक दिता, कारण जायतो लोक सफर जाता आसलो। जरी तर हायवे जालोली 4 लेन जालोली जाल्यार आयज लोक सामको डिजास्टर जाता आसलो। एक बरो पॉयंट आमकां मेसेज मेळ्ळ्या की बाबा युरी भवन धाडल्या की आतां फ्लायओव्हर जाता, इज व्हेरी गूड। आमी सगळे खुशाल जाल्यार लोक बारीक बिझनेस पळय करता न्हू ते वयता आसले, घोरूय वयता आसले। घर काडपा लुगार कोण दिता आसलो आयज फॉर एग्जाम्पल मुड्डगांव पुलीस स्टेशना फाटल्यानचे रस्त्यार आसाय, एक जाण घरांतून रस्त्यार आसाय, कोण दिला कोर्टां चलता, ते भाशेन हो सिट्युएशन जाता आसलें। आमी काब जावन हॅपी युरी बाबा आलेमाव। फर्स्ट ऑफ ऑल बाप आमगेलो सेंट्रल करता नितीन गडकरी तेणें हे सेक्शन पास केलें। सगळे खुशाल जाले की आमकां सेफ जालें। तेच प्रमाणे आमी मागताय हे कितें फ्लायओव्हर पळय जाल्यार ती बेगीनूय कंप्लीट करची आणि लोकांक तेच्या खुशालकाय करची। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।